कारण गोंयांतलो जो हेल्थ सर्वे इंडेक्स जो आमच्या मुखार आयलो इट इज एन व्हेरी बॅड आनी व्हेरी डेंजरस आनी व्हेरी बॅड फॉर द फ्युचर जनरेशन. हांव कित्याक म्हणटा तर गोंयांतले डायबिटीज पेशंट ऑल इंडियाच्या पेक्षा डबलीन वाडत आसा. गोंयांतले हायपर टेन्शन पेशंट म्हणजे ब्लड आमी म्हणटा ते साखरीचें दुयेंस वाडटा, प्रेशर वाडत आसा गोंयांतलो. म्हणजे इतर राज्यांनी जर 100रांतल्या 10 लोकांक जाता आसत जाल्यार आमकां 100रांतल्या 15 लोकांक जाता, वीच इज ऑल्सो व्हेरी मच डेंजर. आनी गोंयांत ओबेसिटी म्हणजे मोठेपणां हो खूब मोठ्या प्रमाणात वाडटा. कारणां वेगवेगळी आसतलीं. हाजें जर सिंपल हांव सांगतलो आसत जाल्यार हांव सदोदीत डायलिसिसाचेर सांगता. कारण इतर राज्यांत पळयत जाल्यार इतक्या मोठ्या प्रमाणात डायलिसीस कोण घेयना, त्यो फक्त आमच्या राज्यांत आसा. म्हाजो नंबर केन्ना लागतलो काय म्हणून लोक वाट पळयतात. म्हणजे गोवा मेडिकल कॉलेजीन आनी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत आसलेली डायलिसीस सेंटर आयज प्रत्येक तालुका प्लेसीसचेर आसा. म्हणजे आमी तशें जर पळयत जाल्यार एका गांवांत कितलेशेच म्हणजे 3-3, 4-4 पेशंट हे डायलिसीस घेता, वीच इज व्हेरी बॅड. म्हणजे प्रत्येक जाण PHC, CHC आनी प्रायवेट हॉस्पिटल हिसपा भायर आमकां ती डायलिसीस सेंटर वाडलेली नाका, आमकां आनीक लोकांक डायलिसीस घेतलेलें नाका. म्हणून जो डायबिटीज आसत किंवा जाका किडनी दुयेंस आसत तेणी प्रिकॉशन्स घेवप गरज आसा.